बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या बापा, दर एक बरें देणे आनी उत्तम दान तुजे तावन आमच्या जिवितांत सदांच देंवोन येता. तुवें दिल्या शिवाय आमकां कांय एक मेळना. आयच्या दिसा आमी तुका अर्गां दिता सोम्या. तुवें आमच्या जिवितांत केलेल्या सर विजमितां पासत, सर तुज्या बरेपणा पासत सोम्या आमी तुका अर्गां दिता. आनी खेरीतपणी आयच्या दिसा आमी तुका अर्गां दिता ह्या आमच्या भाव भयणाच्या तर्फेन मारिया सांतान रॉड्रिगस, तिच्या जिवितांत तुवें फावो केल्ल्या भरपूर बरेपणा पासत. एल्विस फेर्नांडीसाक तुवें हात लायलो, ताच्या पोटान आसलेलें उणेपण तुवें बरें केलें आनी परतून तुवें ताका बरी सावध आनी भलायकी दिल्ल्याक सोम्या आमी तुका अर्गां दिता. मार्सेलीन सल्दाना पासत तिच्या चेड्याच्या काजाराच्या वक्तार सोम्या तूं तांच्या वांगडा उबो आसाय. वय सोम्या, तिचो चेडो मायकल सल्डाना स्नेहा एंगाडे चे लागीं लग्न जाता आसतना डिसेंबराच्या 4 तारखेर तुजी भरपूर कृपा तांच्या जिवितांत आसतली. वय सोम्या, आनी हें कार्य तूं सुफळाक घालतलोय म्हूण आमी तुका आदी फुडें अर्गां दिता. तशेंच सोम्या, एंगाडे फॅमिलीन तुवें फावो केल्ल्या सर उपकारा पासत आमी तुका अर्गां दिता. मेरी आनी अँटनी जॅक्स हांच्या काजारी जिवितांत 40 वर्सां सोम्या तूं विस्वाशी रावलय. तांकां तुवें कांयच उणें जावंक दिलें ना. तांच्या घराब्याचेर आनी फामिलीचेर तुवें भरपूर आशिर्वाद घातलो देखून आमी सगळीं एका काळजान मनान ह्या आमच्या भावा आनी भयणी पासत तुका अर्गां दिता. क्लाउदिया आल्फोन्सोच्या चेड्याक तुवें बरी शिर्वीस फावो केली सोम्या. तुवें ताका फुडाराची वाट उक्ती करून दिल्या देखून आमी तुका अर्गां दिता. समायरा आनी सारा हांकां ह्या दोगां भुरग्यांक तुवें हात लायलो आनी तांचो जोर सोम्या नपयत जालो देखून आमी तुका अर्गां दिता. मारिया कितेरिया रॉड्रिगस तिच्या जिवितांत तुवें फावो केल्ल्या सर बेसांवां पासत तुजी कृपा तिच्या जिवितांत देंवोन येयल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. बॉस्को आनी जोआना डिसोजा हांकां तुवें बरी सर्वीस फावो केली, हांचेर तुवें तुजो आशिर्वाद घालो देखून आमी तुका अर्गां दिता. मेरी फेर्नांडीस आनी तिच्या दोगा पुतांक एड्रियान आनी मविनाक आनी तिच्या घोवाक लेझलीक तुवें बरी सावध आनी भलायकी दिल्ल्याक आनी तुज्या भोव पवित्र नांवान तुवें तांकां सुटका दिल्या आनी आतां तुवें तांकां उजवाडान हाडला देखून आमी तुका अर्गां दिता. बेनेडिक्ट फेर्नांडीस हाच्या चेड्याक सोम्या तुवें फांगो ती सांगातीण दिवन तांची मुदी सोम्या तुवें बरे भशेन जावंक सवस्कायेन आनी संतोशान जावच्याक निर्मिलें देखून आमी तुका अर्गां दिता. ह्या फॅमिलीक आनी ह्या आमच्या भावाक ह्या कोविड-19 पिडेच्या वेळार तुवें बरें सावध आनी भलायकेन दवरलें. तांच्या भुरग्यांची कामां सोम्या तुवें राखून दवरली देखून आनी तांकां भरपूर आशिर्वाद आनी बेसांव तुवें फावो केले. तांच्या फुडाराची वाट तुवें उक्ती करून दिल्या देखून आमी तुका अर्गां दिता. पेरपेट डिसोजा आयच्या दिसा तुका अर्गां दिता. कार्मीन ह्या तिच्या दुयेक तुवें बरी सावध भलायकी दिली आनी ते बरे भशेन सुटले आनी ताका आनी ताच्या भुरग्याक तुवें बरी सावधेन आनी भलायकेन दवरलां देखून आमी तुका अर्गां दिता. निकेल फेर्नांडीस आयच्या दिसा तुका अर्गां दिता. सर तुज्या बरेपणा पासत. तशेंच सोम्या ह्या वर्सा आतां परतून आमकां आमचे इगर्ज्यो उक्त्यो जाल्यात आनी आमकां आदले भशेन मिसां मेवतात आनी ही वाट तुवें उक्ती केल्यात केन्नाच परतून बंद जावची ना देखून आमी आदी फुडें तुका अर्गां दिता. सोम्या जेसिका आनी मॅक्लिनाक तुका अर्गां दिता. तांकां तुवें एक भुरग्याचें देणें फावो केल्ल्याक जेसिका बरे भशेन सुटलेल्या पासत आनी तुवें तांकां सावध आनी भलायकी दिल्ल्या पासत सोम्या आमी तुका अर्गां दिता. फेर्नांडीस फॅमिलीन सोम्या तुवें बरी सावध भलायकी दिली. खेरीतपणी ह्या पिडेच्या वेळार सोम्या तुवें तांकां बरेंपण दिलां देखून आमी तुका अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका सोम्या. आमकांय सोम्या तुवें कांयच उणें जावंक दिलें ना सोम्या. आमकांय सोम्या ह्या पिडेच्या वेळार तुवें तुज्या कृपेन उखलून दवरली. तुवें आमकां तुज्या आसऱ्या काळ सांबाळली देखून
तुका अर्घा दिता खरेंच सोम्या तुवें आमकां भलायकी दिली तुवें आमकां अस्कत जावंक दिवंक ना सोम्या आमचें उणेपण सोम्या तुवें बरोवन हाडलें तुवें आमच्या मनाक शांती दिली काळजाक तुवें धीर दिलो सोम्या तुज्याच नांवान आयज आमी जैत वेला देखून तूं आश्चर्यवंत देखून तूं आमचो एकलो सोडवणदार आनी जीव दिणारो देखून तूं एकलोच आमचो वॉयस देखून आमचे हात उबारून काळजांतान आमी तुका दिन वाजता आनी आमी अर्घा दिता अर्घा तुका महिमा तुका वाखाणी तुका रिदेरीला महाराय शिकिदेरी रा 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 रबा देखेरी रा महाराय स्थिती देरी रा महाला रा 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 रबा खेरी रा महाराय शिकिदेरी रा महाराय स्थिती दे दा 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 रा रबा खेरी रा महाराय सिकी बहारा ला 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 रबा देरी रा मखेरी ला महाराय शिकिदेरी रा बहारा रा 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 रिदेरी रा महाराय शिकिदेरी ला सगळे आमचे हात उबारून ताळयो पेटून आमी गावया जेजू तूं आश्चर्यवंत जेजू तूं म्हजी सोडवण जेजू तूं म्हजें जिवीत तूंच म्हजो वॉयस जेजू तूं आश्चर्यवंत जेजू तूं आश्चर्यवंत जेजू तूं आश्चर्यवंत मोच्या आत्म्याचो संतोष हात बारून सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय मोच्या आत्म्याचो संतोष जेजू तूंच म्हजी सोडवण जेजू तूंच म्हजी सोडवण जेजू तूंच म्हजी सोडवण जेजू तूंच म्हजी सोडवण म्हज्या आत्म्याची सोडवण जेजू तूंच म्हजें जिवीत जेजू तूंच म्हजें जिवीत जेजू तूंच म्हजें जिवीत जेजू तूंच म्हजें जिवीत म्हज्या आत्म्याचो संतोष हात उबारून सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय म्हज्या आत्म्याचो संतोष जेजू तूं वॉयस म्हजो जेजू तूं वॉयस म्हजो जेजू तूं वॉयस म्हजो जेजू तूं वॉयस म्हजो म्हज्या आत्म्याचो तूं वॉयस हात उबारून सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय म्हज्या आत्म्याचो तूं वॉयस म्हज्या आत्म्याची सोडवण म्हज्या आत्म्याचो संतोष सोम्याक दिन वासुया सोम्याक दिन वासुया तो बरो ताळयो पेटोवन सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो ताचो मोग मीठ मेर नासलोलो एकामेकाक सांगया सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो ताचो मोग मीठ मेर नासलोलो दिन वाजतलो सोम्याक सर्वय काळी वाकांटलो मोहिमा सांचो काळी रचणार तो सर्गांनी ह्या संवसारी रायमा सर्वांचो सदां काळी सोम्याक दिन वासुया वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो ताचो मोग मीठ मेर नासलोलो देव सदांच आपले उतर पाळटा दिन दुबळ्यांक तो आदार दिता
भुकेल्या आपुणूच जेवण दिता, दुखेस काळजांक बुजवण तो दिता. सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो. ताचो मोग मीत मेर नासलोलो आनी कोडी. सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो. ताचो मोग मीत मेर नासलोलो. दिनवास्या 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 देवाच्या भुरग्यानो. दिनवास्या 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 देवाच्या भुरग्यानो. जेजूक पळोवन दिनवास्या 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 देवाच्या भुरग्यानो. दिनवास्या 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 देवाच्या भुरग्यानो. जेजू सगळे उल्हासूया उल्हास्या 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 देवाच्या भुरग्यानो. उल्हास्या 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 देवाच्या भुरग्यानो. ताळयो पेट ताळयो पेट ताळयो पेट ताळयो पेट ताळयो पेट ताळयो पेट देवाच्या भुरग्यानो. ताळयो पेट ताळयो पेट ताळयो पेट ताळयो पेट ताळयो पेट देवाच्या भुरग्यानो. ताळयो पेट देवाच्या भुरग्यानो. ताळयो पेट देवाच्या भुरग्यानो. व्हडल्यान ताळयो पेटोवन देवाच्या महिमेक आमी वाखाणी आनी स्तुती आमी उबारुया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गा तुका सम्या अर्गा तुका सम्या महिमा तुका सम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. भाग्योन माथेवान बरयलेल्या शुभ वर्तमाना वयलें वाचप. जेजू शतपतीच्या साकराक बरो करता. जेजू कफारनाम आनी भितर सरल्या उपरांत एक शतपती उपकार मागोंक ताचे सरशीन येयलो आनी ताणें म्हळें, सायबा, म्हजो साकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमच वळवळटा. जेजून ताका म्हळें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. पत्ती पाळून शतपतीन म्हळें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो साकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसां आनी म्हजेय काल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगतां, वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या साकराक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जब्बर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो बावार्थ म्हाका इज्रायलांत मेळोंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंती आनी अस्तमते तावन जायते येतले आनी अब्राम, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सर्गींच्या राज्यांत जेवणाक बसतले. पूण राजपुतांक भायर काळोखान उडयतले. थंय रडणें आनी दांत किरलोणें आसतलें. आनी जेजून शतपतीक म्हळें, तूं वच,
तुवें सत मानलें ताचे प्रमाणे तुका जावं आनी त्याच वेळार चाकोर बरो जालो. देवाचें उतर हे. बसोया. मोगाळ बाब म्हणून पयले सुवातेर शतपती म्हटल्यार कितें? शतपती म्हळ्यार ह्या मनशाक 100 शिपायांचेर अधिकार आसा. कफारनाम म्हटलेल्या त्या प्रांतांत ह्या मनशाक कायदो राखोवंक जबाबदारी दिलेली. आयच्या काळार आमी जशें म्हणटा पुलीस कमिशनर, तितलो अधिकार ह्या मनशाक आसलेलो. तरी आसतना आमी पळयता तो खालतो जाता आनी आपणाच्या आपुरबायेच्या चाकरा पासून मागोवंक जेजू सशीन येता आनी परतून उपकार मागता. वय मोगाळ बाबनो, पयले सुवातेर जेन्ना आमी जेजू फुड्यान येता आसतना हें चड गरजेचें. घडयेक संवसाराच्या हिसपान आमी व्हडलीं मनशां, आमकां घडयेक अधिकार आसा, आमचे लागीं देवान दिल्लें खूब आसा, पूण आमी जेजू सशीं येता आसतना जावं आमचेच पासत वा आमच्या फॅमिलीच्या मेंबरां पासत आमी खालती जावन येवंक जाय ह्या शतपती भाशेन. दुसरे सुवातेर आमी पळयता हो शतपती एक रोमकार जावन आसलेलो. म्हटल्यार तो एक अनबावार्थी, तो जुदेव न्हय. आनी जुदेव लोकांचे नदरेन हो रोमकार, हो अनबावार्थी मेळो जावन आसलेलो, अशुद्ध जावन आसलेलो. जुदेव लोक हांकां लेखिना आले, ना तांच्या घरा वचना आले, तांकां नाकारताले. तरी आसतना आमी पळयता हो अनबावार्थी जेजू सशीं मागोवंक येता. आनी तो मागता आसतना मोगाळ बाबडो तुका आनी म्हाका तो मागोवंक शिकयता. बारीकायेन मोगाळ बाबडून आमी पळयता जाल्यार तो कहें मागता, तो मागता आसतना आपल्या आपुरबायेच्या चाकराचे कश्ट तो पयले सुवातेर सांगता. तो म्हणटा म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा, ताचे कश्ट सांगता. उपरांत तो जेजूक सांगता की ताका कितें घडटा. तो म्हणटा तो बारी वळवळटा. म्हणटच आमी पळयता मोगाळ बाबडो, जेन्ना हो अनबावार्थी रोमकार येवन जेजू लागीं मागता आसतना तो जेजूक शिकयना, जेजूक सांगिना की तुवें कितें करूंक जाय आनी कहें करूंक जाय. तूं म्हाका बरो डॉक्टर दाखय, आनी त्या डॉक्टरा कडेन गेल्या उपरांत ताका कुरपा दी. तो म्हणजे लागचे म्हणजे चड पयशे घेना जावच्याक, आनी ताणें दिल्ल्या वखदाचो गूण म्हाका पडोवंक. जेजू तूं म्हजें मागणें आयक. आमी जायते पडी मोगाळ बाबडो आमच्या विनंतेच्या मागण्या वेळार आमचे वावराडी जावं आमी जेन्ना आमची तेसांवां देवा फुड्यान घालता आसतना आमी देवाक शिकयता तुवें म्हज्या जिवितांत कितें करूंक जाय तें बरे भशेन आयकून घे. हें तुवें करूंक जाय, नाल्यार म्हाका हांव पिसवतलों. पयलें म्हाका बरें चेडूं दी, तेज्या लागीं हांव काजार जातलों. उपरांत म्हाका 1 BHK दिवंक जाय तुवें. तेचे उपरांत म्हज्या भुरग्यांक ल्हानाची व्हड करूंक जाय, तांकांय तुवें बरे न्हवरे दिवंक जाय. हें सगळें आमचें प्लॅनिंग आसा तें आमच्या मनांतले आमच्यो येवजण्यो दीस रात आमी देवाक शिकयता. आमी नोवेनाक येता तेन्ना वा आमचें म्हणजे कॅरिझमॅटिकां मागणें जाता आसतना, आमचे विनंतेचें मागणें जाता आसतना आमी देवाक शिकयता. जेजूक सांगता तुवें हें करूंक जाय, हो पयलो पावंडो. ताचे उपरांत जेजू तुवें हो दुसरो पावंडो करूंक जाय. ताचे उपरांत जेजू तुवें हो तिसरो पावंडो करूंक जाय. देव नोको मोगाळ बाबडो कहें करूंक जाय आनी कितें करूंक जाय म्हूण. आनी हें आमी पळयता त्या शतपतीच्या मागण्यांत. तो जेजूक शिकयना कितें करूंक जाय आनी कहें करूंक जाय म्हूण. तो आपल्या चाकराचे कश्ट आनी ताचे वळवळे येवन तो जेजू फुड्यान परतून तो दवरता आनी मागता. आनी जेजू सोमतोच राजी जाता ताच्या घरा येवंक.
आनी म्हणटा हांव येता आनी तुज्या घरा येता आनी तुज्या साकराक हांव बरो करता. जेजू पळयना मगळ बाबडो की तो एक अनबावार्थी आनी जुदेव लोक हांकां कांटाळटाले, तांच्या घरान वचनाले, कित्याक घरा गेले जाल्यार ते अशुद्ध जाताले म्हूण ते सजमताले. जेजू हें पळयना की ह्या मनशाक फावो न्हय म्हूण हांवें ताच्या घरा वचूंक. जेजू एकूच पळयता. जेजू पळयता ताच्या साकराचे कश्ट आनी ताका कित्याची गरज आसा म्हूण. आनी हें मगाळ बाबडो आमी केन्नाच विसरोंक फावना, कित्याक जेजू काकूजदार जावन आसा. तुवें आनी हांवें कितले कायदे पाळल्यात, कितले ते मोडल्यात, तुजे भितर आनी म्हजे भितर कितल्यो कोडी आसात, उणेपण आसा, हें जेजू पळयना. जेजू पळयता आमी कालतिकायेन येता जाल्यार पयले सुवातेर आमचे कश्ट आनी आमकां कित्याची गरज आसा ती. आनी हें पळोवन जेजूच्या काळीत सुरता मगाळ बाबडो. आनी जेजू आमच्या जिवितान येवंक राजी आसा आयच्या दिसा. आनी देखून कांयच उणेपण बगिनासतना वो कांयच म्हणजे गुन्यांवकारीपण बगिनासतना आमी जेजू फुड्यान येवया आयच्या दिसा. पूण आमी पळयता तो शतपती मगाळ बाबडो न्हू, ताचें मन एका वाटेन ताका आपणाच्या अपुरबायाच्या साकराचे चुचुरे आनी ताचो हुस्को, पूण आनी एका वाटेन ताका नाका जेजूक त्रासान घालूंक. कित्याक तो बरे भशेन जाणा आसलेलो की हे जुदेव लोक आपल्या घरांत येवचे नात म्हूण, आनी येयले जाल्यार ते अशुद्ध जातले म्हूण, मेळे जातले म्हूण. देखून तो जेजूक म्हणटा तुवें म्हज्या घरांत येवंक म्हाका फावो न्हय, पूण तूं एक उतर मात उलय आनी म्हजो साकर बरो जातलो. त्या भायर मगाळ बाबडो न्हू, ताका जेजूचेर संपूर्ण विस्वास आसलेलो. जेजूच्या अधिकाराचेर ताका विस्वास आसलेलो. जसो त्या शतपतीक त्या 100 शिपायांचेर अधिकार आसलेलो, त्या कफरनामाच्या प्रांतांत अधिकार आसलेलो, तसो तो जाणासलेलो की जेजूक सर्व तरेच्या पिडेचेर अधिकार आसा, सगळ्याचेर अधिकार आसा. वायटाचेर, पातकाचेर, देंवसाराचेर, मनशाच्या दर एका उणेपणाचेर आनी अस्कतकायेचेर जेजूक अधिकार आसा म्हूण तो पातयेतालो. ताका विस्वास आसलेलो. आनी देखूनच तो जेजूक म्हणटा तुवें म्हज्या घरांत येवंक फावो न्हय, म्हाका फावो न्हय, तरी आसतना तूं एक उतर उलय. तें पुरो म्हणटा तुजें एक उतर. तुज्या उतरान इतलो अधिकार आसा की म्हजो साकर घरा लागीं थंय बरो जातलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी हो ताचो भावार्थ पळोवन जेजू सामकोच अजाप जाता. इज्रायलान पर्यान म्हणटा जेजू कॅथलीक लोकां मदेकात पासून, आयज आमच्यान म्हणूं येता, क्रिस्तांव लोकां मदेकात पासून इतलो भावार्थ ना. कित्याक तो शतपती मगाळ बाबडो कितें मानता की जेजू कफरनामांत रावन उलयलो जाल्यार, जेजून हुकूम घातलो जाल्यार, अधिकारान जेजून हुकूम घातलो जाल्यार ती पिडा थंय पयशेल्या गांवांत ताच्या साकरा भितर आसा ती बरी जातली. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. होच भावार्थ मगाळ बाबडो आयज तुजे भितर आनी म्हजे भितर आसूं दी. आमी आसात थंय तावन आमी उलो मारलो जाल्यार जायतीं आमची भाव भयणां ह्या रिट्रीट सेंटरान त्या रिट्रीट सेंटरान भोंवतात आनी जायते पडे आमचे इगार आसात म्हणटात तुमी तुमकां आमच्या फिरगजेन आसा तें मीस पावना, आमच्या फिरगजेन जाता तें मागणें पावना, आमच्या धर्म प्रांतान रिट्रीटो जाता त्यो पावनात, तुमी हांगा थिंगा भोंवतात. हो मगाळ बाबडो जण एकलोसो भावार्थ. खुबश्या भाव भयणांक बरेपण गावतात तांच्याच फिरगजेंत आसलेल्या मागण्याच्या जमतींत आनी आमच्या धर्म प्रांतांत जातल्या आमच्या कोंकणी रितीरेनी तांकां आयज पासून तांकां बरेपण मेवलां आनी तें मेळत आसा.
पूण कितें करया, थोड्यांक दिसता की हांवें वचोंक जाय खंय पयशेल्या गांवांत, पर्वत आनी दोंगर उतरून वचोंक जाय आनी थंय गेल्या उपरांतूच इतलें प्राजीत केल्या उपरांतूच मेवतलें म्हूण वतांचो भावार्थ. पूण जेजू म्हणटा आयच्या दिसा तुमचे भितर ह्या शतपती भाशेन हो भावार्थ आसूंक जाय. तुमी थंय तुमकां बरेंपण मेवतलें आयच्या दिसा. आनी उपरांत तुमचे फिरगजेन आतां पयले शुक्राराचे मागणें सुरू जातलें, वॉर सुरू जातलें, तेन्ना तुमकां थंय मागणें थंय तातूंत बरेंपण फावो जातलें. त्या मिसाचेर तुमकां बरेंपण फावो जातलें. त्या भायर मोगाळ बाबडो आमी पळयता ह्या घडितान जेजूचें देवपण परजळटा. देवा भितर मोगाळ बाबडो देवाक 3 विशेश गूण आसात, खेरीत गूण आसात. पयलें म्हळ्यार मोगाळ बाबडो आमी पळयता देव सर पदवेदार. देवाक कांयच कठीण न्हय. इंग्लिशान म्हणटात ओमनीपोटेंट. तो सर्व शक्तिवंत. हो आमकां भावार्थ आनी विस्वास आसूंक जाय. दुसरे सुवातेर देवाक वेळाची आनी जाग्याची शीम ना. देव सर्वय काळार सर्व थंय आसता. हालेलुया. इंग्लिशान म्हणटात ओमनी प्रेझेंट. म्हळ्यार सगळ्या वेळार सगळ्या स्वातांचेर देव कितें हाजीर आसा. आनी आयच्या ह्या घडितान जेजू हें दाखोवन दिता. जेजू कफरनामांत हाजीर आसा आनी तशेंच त्या साकराशी, त्या पयशेल्या गांवांत त्या साकराशी जेजू उबो आसा आनी जेजूचें उतर थंय पावता आनी तो बरो जाता. त्या वक्तार जेजू बरो, तो साकोर बरो जाता. जेजून उतर उच्चारलें आनी त्याच वेळार तो साकोर त्या पयशेल्या गांवांत तो बरो जालो म्हणटा देवाचें उतर. हो गूण फकत देवाचो गूण जावन आसा. हाका आमी इंग्लिशान म्हणटात ओमनी प्रेझेंट. ही इज प्रेझेंट एवरीवेर अँड ऑल द टायम. सगळ्या वेळार सर्व स्वातांचेर आनी जाग्यांचेर देव हाजीर आसा. हालेलुया. आनी तिसरो गूण जो देवाक आसा तो जावन आसा देव सर्व जाणार. ओमनीसेंट आमी म्हणटा. म्हटल्यार देवाक सगळ्याची खबर आसा. सांजुवावाच्या शुभ वर्तमानांत पयल्याच आवेस्वर आमी पळयता नातानियल हो जेजू सोशी येता आसतना जेजू ताचेर नदर मारता आनी म्हणटा, तो पयसूच आसतना आनी पयलेच फावटी नातानियल जेजूक मेळोंक येता आसतना जेजू ताका लांबसून पळोवन म्हणटा, हो जावन आसा एक खरो इज्रायली. हाचे सोबें कसलेंच भास्कळपण ना म्हणटा, ढोंगीपण ना. आनी नातानायल हें आयकतच जेजू लागीं येता आनी म्हणटा, तूं म्हाका खंय वळखताय, तूं म्हाका खंय वळखताय. तेन्ना जेजू म्हणटा, फिलिपान तुका आपोवच्या आदीं जेन्ना तूं आंजिराच्या झाडा थळा बसून आसलेलोय तेन्ना हांवें तुका पळयलो म्हणटा जेजू. जेजून ताका आत्म्यांत एक आमच्यान म्हणूं येता एके भाशेन दर्शनान आनी आपणाच्या जाणवायेन आदी फुडेंच कोणाक पळयल्लो? नातानियेलाक. आनी नातानियेलाक आदी फुडेंच जेजू वळखतालो. घडये एक सासनाकतान वळखतालो. कित्याक जेजू कितें. आनी हें आयकून मोगाळ बाबडो नातानियल कितें जबाब दिता जेजूक? नातानियल जेजूक म्हणटा, गुरुजी तूं देवाचो पूत जावन आसा. आनी तो जेजूचें देवपण ओळखून घेता. आनी देखून जेजू जो देव जावन आसलेलो सर्व जाणार जावन आसलेलो आनी आसा. आनी देखूनच आयच्या ह्या वाचपान जेजू म्हणटा आनी बाकीत करता, आनी एक हांव तुमकां सांगता म्हणटा, उदेंती तावन आनी अस्तमते तावन जायते जाण येतले आनी आब्राम, इजाक आनी जाकोबा सांगाता सर्गींच्या राज्यांत जेवणाक बसतले म्हणटा. हालेलुया. आनी आजकाल आमी हें पळयता मोगाळ जेजून केल्लें बाकीत. जेजू सर्व जाणार की कोंकणो लोक येवन ओडून येता आमच्या मागण्याक, आमच्या नोवेनाक, आमच्या मिसाक कोंकणो लोक ओडून येता आनी आमची लोकां नात. आमची लोकां गोल जाल्यांत. देव जाणां खंय आसात, कित्यान बुडोवन आसात.
आनी जेजून हें बाकीत केलां. ही कोंकणी आसात आनी हे मुसलमान आनी उदेन ती तन अस्तम ते पर्यान ती येतली ओडून येतली. अब्राम, इजाक आनी जाकोबा सांगाता ती सर्गींच्या राजाची दायजी जातली. तांकां देवाचें राज आनी हेर सगळें मेवतलें. हालेलुया. पूण देवाचे पोरजेची आसा ते राजपूत आनी धुवो ती कितें हें बाग वगडायतली. आनी आजकाल आमी पळयता आमी आनी ती पडटली काय ती काळोखान ती आनी तांचे रडणे आनी दांत किरळोने आयकोंक येतले काय आनी आमी आयकता आज. आनी देखून म्हाका बाब न्हू हो शतपतीचो भावार्थ तुका आनी म्हाका एक व्हड नमुनो जावन आसा, एक देख जावन आसा. पयले सुवातेर आमी जेजूच्या काकुतीचेर आमी विस्वास ठेवूंक जाय की जेजू पळयना की तुवें कितले मानामेन मोडल्यात, हांवें कितले मानामेन मोडल्यात, तुजे भितर कितल्यो कोडी आसात, म्हजे भितर कितल्यो कोडी आसात. तो साकोर शतपती म्हणटा थंय तुवें म्हजे भितर येवंक, म्हाज्या जिवितांत घरांत येवंक म्हाका फावो न्हय म्हूण. हें आमी मरपर्यंत म्हणूंक जाय आनी म्हणचें पडटलें. आनी जेजू जाणा आसा हें केन्नाच आमचें सैमाचें काबार जावचें ना. आसतलेंच तें मरपर्यंत. आनी देखूनच आमी म्हणटा सायबा तुवें म्हजे भितर येवंक म्हाका फावो न्हय. केन्नाच फावो न्हय आसतलें, सदांच हांवें आसतलें. तरी म्हाका बाब म्हणून जेजू कितें पळयता? जेजू पळयता तुजें आनी म्हजें कश्ट, तुजें आनी म्हजें उणेंपण आनी आमकां कितें घडटा तें. आनी हें पळोवन ताचें काळीज सुरता. देखून जेजूच्या काकूटसार काळजाचेर आमकां संपूर्ण विस्वास आसूं. केन्नाच आमी जेजूस आशिल्लीं पयस रावचें न्हू हें चिंतून की म्हज्या जिवितांत इतलें उणेंपण आसा, हांव मागणें करिना, हांव रिट्रीट करिना, हांव देवाचें उतर वाचिना, हें आनी तें म्हूण चिंतून आमी पयस रावचें न्हू. दुसरे सुवातेर आमकां जेजूच्या अधिकाराचेर संपूर्ण विस्वास आसूंक जावो. आयज आमी म्हणटा करोना वायरस, आतां आनी एक येयलां, आतां म्हणटा कितें ओमिक्रॉन म्हण. ओमी म्हटल्यार तो पारसी न्हू, तो ओमिक्रॉन म्हळ्यार तो आनी एकलो आनी करोना येयला. 30 वांट्यांनी आनीक 30 वांट्यांनी ते बदलला खंय. 30 म्युटेशन्स म्हणटात इंग्लिशान. आतां येयला आतां ह्या संवसार. पूण ह्या सगळ्याचेर म्हाका बाब म्हणून जेजूक अधिकार आसा. तुका आनी म्हाका इतली धास्ती कित्याक? पूण वॅक्सीन घेयात कित्याक आमच्या इगर्जेनी हांव पळयता मास्क घालिनासतना येतात, कुम्यांव घेवंक येतात आनी आपणाच्या तोंडांतलो वाफ कितें सर भोंवतणी सोडटात. आनी हे मास्क घालिनात देखून आयज ही पिडा आनी 30 मापांनी वाडल्या. हें सांगलें लोकांक समजना की तुमी कोण एकलो पिडेंत पडटा तेन्ना ती पिडा आनीक वाडटा, ती आनी बदलता. देखून म्हाका बाबडोन आमकां दुसरे सुवातेर जेजूचेर संपूर्ण विस्वास आसूंक जाय की जेजूक अधिकार आसा. जेजूच्यान सावरावंक जायना तसलें कांयच ना. जेजूक अधिकार आसा सैतानाचेर, सगळ्या वायटाचेर, मरणाचेर, पातकाचेर जेजूक अधिकार आसा. आनी ह्याच अधिकारान जेजू आमच्या जिवितांत रास करता आनी आमचे भितर येता. आनी हाचेर विस्वास ठेवून आमी मिसाचेर जेजूक सेवोवच्या आदी कितें म्हणटा? सायबा तुवें, आतां इंग्लिशीन म्हणटात, तुवें म्हज्या घरा भितर येवंक म्हाका फावो ना, पूण तूं एक उतर मात उलय आनी म्हजो आत्मो कितें गूण जातलो, म्हजो आत्मो गूण जातलो. हालेलुया, हालेलुया. हे जे आतां नवें उतर घातलां, आत्मो गूण जातलो मोगाळ बाबनो, लातीन भाशेन ताची उतरावणी केल्या. लातीन भाशेन आसलेल्या त्या उतराची उतरावणी केल्या. ह्या उतराचो अर्थ म्हटल्यार जेजू आमचे भितर येता तेन्ना तो सगळें आमचें जिवीत गूण करता. आमचो आत्मो, आमचें काळीज मन आनी आमची कूड तो गूण करता. हो जावन आसा अर्थ त्या उतराचो, जें उतर आतां घेतलां लातीन भाशेंतल्यान.
की जेजू आमचे भितर येवन आमकां संपूर्ण पिकोवणी फावो करता. हालेलुया, हालेलुया. आनी हें आमकां आयजाया प्रवादी मोगाळ बाबनानो आमकां सांगता की जेजू ह्या संवसारांत येयलो तेन्ना आमकां 3 भासांची पिकोवणी फावो केल्या. 3 भासांची पिकोवणी फावो केल्या. पयले सुवातेर आत्मीक पिकोवणी. आत्मीक पिकोवणी म्हटल्यार आमच्या पातकांचो गाय जेजून गूण केला आनी आमकां परतून देवाशी आनी पेल्याशी आमकां कितें एकवट आयल्यांत. आयजाया प्रवादी म्हणटा 53 वोळ 4-6 म्हणटा आमच्या अपराधांक लागून ताका आसपास वितलो, आमच्या गुन्यांवाक लागून ताका वळवळ आयलो. आनी असो अर्थ आनी सजमणी दिवन सांत पेद्रू आपणाच्या पयल्या चिटेन 2 आवेस्वरान 24 वळीन म्हणटा सांडलेल्या शेळयां भशेन तुमी भोंवतल्यात, शिंपडलेल्यात, पूण आतां तुमी परतून तुमच्या गवळ्या आनी राखण्याशी तुमी येयल्यात, जेजूशी येयल्यात. हाका म्हणटात आत्मीक पिकोवणी. दुसरे सुवातेर आमकां जेजू दिता काळजा मनाची पिकोवणी. आयजाया प्रवादी म्हणटा ताणें तुमची खंत भोगल्या, ताणें तुमचें दूख सोंसलां. वोळ 4 आवेस्वर 53 आयजाया प्रवादीचें पुस्तक. आनी उपरांत म्हणटा ताच्या गाया वरवीं आतां तुमी गूण जाल्यात. आयज जें वाचप आमी घेतलां सांत मातेवाचो शुभ वर्तमान 8वो आवेस्वर. शतपतीच्या चाकराक बरो केल्या उपरांत जेजू पेद्रूच्या घरा वेता, पेद्रूच्या सासूमायक बरें करता. हें चड गरजेचें. सासूमाय पयलें बरें जावंक जाय. सासूमायक बरें करता. सासूमायक बरें केल्लें पळोवन सगळो गांवचो लोक धांवन येता. जितून सासूमाय बरी जाल्यार सगळो गांव बरो जाता. हालेलुया. सगळो गांवचो लोक ओडून येतात. जेजू सगळ्यांक बरें करता. आनी उपरांत सांत मातेव 8व्या आवेस्वरान 17व्या वळीन म्हणटा आयजाया प्रवादाची उतरां उगडासा काडटा. आवेस्वर 53 म्हणटा ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बळिको आपणाचेर घेतल्यो. फुडें आमी घालूंक जाय आनी ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हणजे मोगाळ बाबनो जेन्ना जेजून पातक्यांच्या नांवान फारीकपण दिलें कुर्साचेर, आमच्या नांवान म्हळ्यार आमी पातकी, आमच्या नांवान जेजून आपलें रगत वारून कश्ट वळवळे सोंसून पातक्यांच्या नांवान जेन्ना जेजून फारीकपण दिलें तेन्ना जेजून आमचें पातक आनी आमच्या पातकाची कास्त आपणाचेर घेतली. हालेलुया. आनी देखून जेजूच्या नांवान आयज आमकां संपूर्ण रितीन पिकोवणी मेळटा. न्हयच आमचो आत्मो काळीज मन पूण कूड आनी हेर सगळें गूण जाता. हालेलुया, 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 हालेलुया. तर मोगाळ बाबनान आमी तें सोबीत गीत गावया. म्हाका फावो न्हय सोम्या. हें गीत गायता आसतना मोगाळ बाबनानो आमी पयले सुवातेर जाणा जावया की आमची गत अयी जावन आसा मोगाळ बाबनो की आमच्या जिवितान आमकां केन्नाच फावो न्हय जेजू आमचे भितर येवंक. आमी मातशी कालती जावंक जाय. केन्नाच कितल्योय रिट्रीट्यो कर आनी हांवें केल्यो हांवें दिल्यो जाल्यार केन्नाच आमकां फावो न्हय जेजू आमचे भितर येवंक, आमच्या जिवितांत येवंक. पण जेजू येता आपणाच्या सुरयांनी बरोवन ककुळतीन आमच्या जिवितांत येता, अधिकारान येता आनी ते एक उतर उचारता आनी आमकां पिकोवणी फावो करता, आमकां फावो करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हीच जेजूची दया उगडासा काडून जेजूचे दयेचेर आनी काकुतीचेर अधिकाराचेर विस्वास ठेवून हें गीत आमी गावया. आमचे हात आमी ह्या वेळार जेजूक उक्ते करूया आनी खालती काय त्या शतपती भाशेन. फावो न्हय सोम्या घेवंक
मोचिताय तुका उलोय बकर येकुतर म्हाका फावोशें कर म्हाका फावो न्हय सोम्या घेवंक मोचिताय तुका उलोय बकर येकुतर म्हाका फावोशें कर आमचे हात उबारून सर्गी तुजे शिवासन तूं राय तुका सहर कोण तर खंय हायलाय तूं देवोन किरकोळ पातक्या पासून सर्गी तुजे शिवासन तूं राय तुका सहर कोण तर खंय हायलाय तूं देवोन किरकोळ पातक्या पासून हरे राम हरे श्री दा 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 हरे राम हरे सिखी राम हरे दा 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 हरे राम केरे राम हरे सिखी राम हला ला 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 हरे राम हरे सिखी राम हला ला 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 हरे राम हरे सिखी राम हरे सिखी दा ला 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 सर्गी तुझे शिवासन तूं राय तुका सहर कोण तर खंय हायलाय तूं देवोन किरकोळ पातक्या पासून सर्गी तुझे शिवासन तूं राय तुका सहर कोण तर खंय हायलाय तूं देवोन किरकोळ पातक्या पासून पळय सोम्या तूं आमा पातक्या पासून सर्गीचो वैभव सोडून ह्या संवसारी आयलोय कित्याक तुका आमचे सुतसरे दिसले आख्खे मनशाकूळ काळोखान सांसपाताले वाट सोदताले मनशाचो नाश जातालो कित्याक आत्मो राजी आसलेलो पूण ताची कूड अस्कत जाल्ली तूं आयलो ह्या संवसारान सोम्या आनी तुवें आमचे सुतसुरे करून आमकां जण एकल्याक हात लावन तुवें भलायकी दिली त्या कुड्ड्यांचे दोळे तुवें उक्ते केले तुवें तांकां नदर दिली बेऱ्यांनी तुवें आयकाशे केले आरकारांक तुवें बरें केलें खोटकारांचें आंग तुवें नितळ केलें देवसाराच्या सोपक्यान आशिल्ल्यांक तुवें सोडयलें भुकेल्ल्यांक तुवें जेवण दिलें अनाथांक आनी विधवांक तुवें लागीं घेतली पातक्यांक आनी भायर आयलेल्यांक सोम्या तुज्या वेंगेन एकठांय करून तांच्या सांगाता बसून तूं जेवलय तूं तांचे लागीं उलयलय तुवें तांकां बोध दिली तुवें तांकां बुजवण दिली सोम्या तांची दुकां तुवें पुसली तांकां तुवें आपणायली तांचो तुवें मोग केलो तुवें केन्नाच मनशाची नीत करूंक ना केन्नाच तुवें मनशाची खोड काडूंक ना पूण जण एकल्याक तुवें हात लावन बरें केलें जण एकल्याचे तुवें सुटसुरे केले तुजे काकुतीन तुवें आमकां वेगळयली खरेंच सोम्या ह्याच तुज्या काकुतीन तुवें तुजें जिवीत आनी आपणाकच तुवें समर्पण केलोय
ह्या कुर्साचेर तूं उमकडलोय, आपणाकूच तुवें खाली केलय, तुज्या अमलीक रक्त असो निमाणो थेंबो पर्यंत तुवें वारयलोय. आमचे कश्ट आनी वळवळे तुवें भोगले, आमचे पातक आनी आमच्या पातकाची कास तुवें आपणाचेर घेतली आनी तुवें आमच्या नांवान, पातक्यांच्या नांवान फारीकपण दिवन तुवें आमकां सोडवण आनी एक नवें जिवीत फावो केलें. तुवें आमकां जैत फावो केलें आनी आयज तूं तुज्या जैतांत रास करताय. एकलोच तूं आमचो राय, आमचो राजा. आयज तूं दाविदाच्या शिंवासनाचेर बसून राज करताय आनी तुजी राजवटकी केन्नाच समची ना. सोम्या हेमकोंडाचे दारवोटे पवित्र सभेचेर, तुज्या राजाचेर केन्नाच जैत व्हरचें ना. तुका महिमा, तुका पदवी, तुका राजवटकी. हालेलुया. रिदेरी राम महाराज शिकी देदी रा 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 रेबा देरी राम महाराज शिकी देरी राम महाराज सीधी देदी रा 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 रिदेरी राम महाराज शिकी देरी राम महाराज रे राम महाराज शिकी देदी रा 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 रे राम महाराज शिकी देरी राम महाराज सीधी देदी रा 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 रे राम महाराज शिकी देरी राम महाराज. ताळयो पेटून आमी जेजूची स्तुती गावया. आमच्या रायाक आमी परकोंडोया, ताजें वर्तें नांव आमी उंच उबारुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता सोबे आमी संतोषया, उल्हासया, कित्याक जेजू आमच्या भागात आसा. सोम्या स्तुती जेजू, सोम्या स्तुती जेजू, सोम्या स्तुती जेजू, सोम्या. हालेलुया. रायांच्या रायाक, धन्याच्या धन्याक स्तुती जेजू, सोम्या. हालेलुया. रायांच्या रायाक, धन्याच्या धन्याक स्तुती जेजू, सोम्या. आमच्या हात उबारून जेजू देव जावन आसा, जेजू देव जावन आसा. घरचे वेळार पावन वायटा विघ्नांतले सोडून कृपेन सांबाळ व्हरता. घरचे वेळार पावन वायटा विघ्नांतले सोडून कृपेन सांबाळ व्हरता. स्तुती जेजू, सोम्या. सांगाता स्तुती जेजू, सोम्या. स्तुती जेजू, सोम्या. जेजूक पळोवन स्तुती जेजू, सोम्या. हालेलुया. रायांच्या रायाक, धन्याच्या धन्याक स्तुती जेजू, सोम्या. हालेलुया. रायांच्या रायाक, धन्याच्या धन्याक स्तुती जेजू, सोम्या. जेजू देव जावन आसा. व्हडल्यान मगाळ बाबडनो. जेजू देव जावन आसा. खुर्साचेर जीव दिवन पातकांतले आमकां धुवन सोडवण दिली आमकां. खुर्साचेर जीव दिवन पातकांतले आमकां धुवन सोडवण दिली आमकां. महिमा, महिमा जेजू, सोम्या. महिमा जेजू, सोम्या. महिमा जेजू, सोम्या. महिमा जेजू, सोम्या. हालेलुया. रायांच्या रायाक, धन्याच्या धन्याक महिमा जेजू, सोम्या. हालेलुया. रायांच्या रायाक, धन्याच्या धन्याक महिमा जेजू, सोम्या. बारून जेजू देव जावन आसा. आनी व्हडल्यान जेजू देव जावन आसा. मरणांतलो जीवन जावन नवें जिवीत दिवन सरकार तो रास चलयता.
मरणांतलो जीवन जावन नवें जिवीत दिव सर्गांत तो रास चलयता महिमा जेजू सोम्या महिमा जेजू सोम्या महिमा जेजू सोम्या महिमा जेजू सोम्या हालेलुया रायांच्या रायात धन्याच्या धन्यात महिमा जेजू सोम्या हालेलुया रायांच्या रायात धन्याच्या धन्यात महिमा जेजू सोम्या स्तुती 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 जेजू सोम्या सर्व स्तुती आणि महिमा आणि मान तुका सोम्या आता आणि सदा सर्वदा आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान ह्या सगळ्या संवसारान तू एकलोच आमचो राय तुज्या जैतान सोम्या तू राजवडकी चलयताय कित्याक तुका अधिकार दिलेलो आसा तुका पदवी दिलेली आसा हो अधिकार ही पदवी सोम्या तुवें तुज्या कश्ट मरणा वरवीं मेळोवन घेतली तुज्या कुर्साच्या पदवेन सोम्या आनी अधिकारान आयज तूं आमचेशी उबो आसाय सोम्या तुका कांयच कठीण न्हय सोम्या तुका सगळ्या आमच्या पिडेचेर अधिकार आसा सगळ्या आमच्या कश्टांचेर तुका अधिकार आसा आयज आमकां आसा ती सगळी पिडा आमी तुका उबारता जावं ल्हानाची ल्हान पिडा व्हडांतली व्हड पिडा वो आमकां आनी कितें अडचण आसा आमच्या जिवितान आडखळी आसात ह्या संवसारान कश्ट आसात वायटपण आसा करोना व्हायरस पिडा दुस्मानकाय फुडाराचें उणेपण वो आमचें पातक आमच्या काळजा मनाचे उणेपण आमचे दास्ती आमचे आसके उस्के आमचे दुबाव तुका आमी उबारता कित्याक तुका अधिकार आसा तूं देव जावन आसाय तूं सर्व जाणार तूं सर्वय काळी सर्व थंय तूं रास करताय तुजें हाजीरपण आसा तूं सर्व पदवेदार तूं सर्व शक्तिवंत हय सोम्या तुवें म्हटलेलें आसा मनशाच्या पुताक पातकां बसोवची पदवी आनी अधिकार आसा आनी उपरांत तुवें त्या आरकाराक म्हटलें उठ तुजें अंतरूण घे आनी घरा वच आनी तो बरो जालो सोम्या तुवें तुज्या अधिकारान सोम्या आदी फुडेंच त्या आरकाराक म्हटलें पुता तुजीं पातकां बगसली आनी उपरांत तो बरो जालो परद्वाराच्या पातकान सांपडलेले अस्तोरेक तुवें म्हटलें हांवूय तुजेर कास्तीचें फर्माण मारिना वच आनी ह्या फुडें तूं पातक करिनाका हो तुजो अधिकार सोम्या आनी ह्याच तुज्या अधिकारान तुवें त्या कडकाराक हात लायलो आनी म्हटलें वय म्हाका खुशी आसा म्हाका जाय तुका नितळ करूंक आनी तो नितळ जालो गॅरेजनाच्या मुळकान त्या मनशा भितर 6 ते 7 हजार देंवसार आशिल्ले पूण तुवें एकाच उतरान तांकां निखळायलें तांकां तुवें भायर आयलें आनी तो सुटलो ताचें जिवीत नवें जालें आयज तूं जावन आसाय आमचें जिवंतपण आनी जिवीत तुका एकल्याकच अधिकार आनी पदवी आसा आमकां जिवंत करूंक आमकां जिवीत दिवंक आमकां फुडार दिवंक लाजरसाच्या फोंडा भायर रावन तुवें म्हटलें लाजार तूं भायर सर हें तुज्या अधिकारान आनी पदवेन उचारलेलें उतर ताचे तायस जिवंतपण आनी जिवीत घडोवन हाडलें आयज सोम्या ह्या तुज्या अधिकाराक तुज्या पदवेक आमी आमचे हात उबारता तूं आमचो राय रायांचो राय एकलोच आमचो धनी एकलोच आमचो सोमी तुजें नांव व्हरतें तुका आमी वाखाणटा तुजेर आमी विस्वासता मुझे हात उबारून स्तुती तोंडान घेऊन निज उपकारी काळजान निज
उपकारी काळजान सोम्या हांवा कांटा मुझे हात उबारून स्तुती तोंडान घेऊन नीज उपकारी काळजान सोम्या हांवा कांटा हांव तुका वाकांटा हांव तुका वाकांटा नीज उपकारी काळजान सोम्या हांवा कांटा मुझे हात उबारून मुझे हात उबारून स्तुती तोंडान घेऊन नीज उपकारी काळजान सोम्या हांवा कांटा हांव तुजेर विस्वासता हांव तुजेर विस्वासता वय सोम्या तुजो अधिकार तुजी पदवी हांव तुजेर विस्वासता सगळ्याचेर तुका अधिकार देंवसाराचेर काळोखाचेर सोम्या सोम्या हांव विस्वासता पत्तोन गावया हांव तुजेर विस्वासता आमच्या घराब्याचेर फामिलीचेर दर एका उणापणाचेर अस्कतायेचेर तुका अधिकार तुका पदवी तुका कांयच कठीण न्हय विस्वासता नीज उपकारी काळजान सोम्या हांव विस्वासता सोम्या हांव विस्वासता आनी ह्याच विस्वासान ह्या वेळार त्या शतपती भाशेन आमचे कश्ट तुज्या फुड्यान आमी हाडटा आनी दवरता आमचे कश्ट आनी आमकां कितें घडटा तें आमी ह्या वेळार तुका फोडोन सांगता परतून सांगता त्या शतपती भाशेन आमी तुका सांगपाची गरज ना सोम्या कितें तुवें करूंक जाय आनी कहें तुवें करूंक जाय कित्याक तूं व्हडांतलें व्हड बरेंपण आमकां दितलोय म्हूण आमकां संपूर्ण विस्वास आसा तूं आमकां नाकारचो नाय म्हूण आमकां संपूर्ण विस्वास आसा तुज्या काकुतीचेर तुज्या अधिकाराचेर आनी पदवेचेर आमकां संपूर्ण भावार्थ आसा तुज्या फुड्यान आमी हाडटा सोम्या दर एक उणेपण आमचे आत्म्याचे काळजामनाचे कुडीचे दर एक उणेपण आमी तुका उबारता जण एकले आमी उबारता जण एकल्यान आपले उणेपण फोडोन जेजूक सांगोचे आपले कस सांगोचे आनी खेरीत पूण ह्या मागण्या वेळार आमी मागता बरेपण बरी सावत भलायकी आनी तुजी खेरीत बेसांवां ह्या आमच्या भाव भयणां पासत रॉकी बर्नर्ड कोइलो रिटा बर्नर्ड कोइलो शेन रॉकी कोइलो मॅथ्यू आनी रिना ॲलिन आनी प्रामिल्ला रिबेल्लो अँटनी तेरेजा आनी ॲरॉन लुईस क्लेर परेरा कॅल्विन परेरा मेरी जॅक्स तिच्या भुरग्यांक तिच्या नातरांक आनी तिच्या फॅमिलीक पेरपेत मिनीन फेर्नांडीस आनी तिच्या फॅमिलीक नतालीन रॉड्रिक्स आनी तिच्या फॅमिलीक एंजेलीन आनी तिच्या फॅमिलीक ॲग्नेस आनी राहुल लाड आनी तांच्या फॅमिलीक रॉकी डिसोजा आनी सिसील डिसोजा रॉकी डिसोजाक बरी सर्वीस फाव कर ताका आसा तें काम तूं राख आनी सांबाळ सोम्या अँटनी लुईसाच्या सर्विसाचेर आनी ताच्या सावत भलायकेक तुजो आशिर्वाद आनी बेसांव घाल एरन लुईसा CA इंटरमिडिएट एग्जाम दिता आसतना तुजो आशिर्वाद तुजी कृपा तुजो आदार ताका दी ह्या एग्जामेन ताणें बरे मार्क्स काडून पास जावच्या सोम्या तुजो अधिकार आनी तुजी पदवी ताच्या जिवितान चलय म्हण आमी मागता अँटनी आनी तेरेजा लुईस आनी आपल्या घर मालकाक दिल्ले पयशे तांकां परतून मेळोवच्याक सोम्या तुजी पदवी दाखय तुजो अधिकार दाखय लिंकन आनी ड्रेसी आमच्या काजाई जिविताचे बेस ती आपणायता आसतना तांची तयारी भोव बरे भाशेन जावच्याक निर्मी म्हण आमी मागता रेस्पेराच्या
मिसा वेळार तुजी कृपा तांचेर देंवन येवन दी, सर्ग तांकां उक्तो जावन दी म्हूण आमी मागता. आनी ती आनी तांची फॅमिली आनी सैरी दैरी परदेसांतल्यान आमच्या मुंबयच्या शारांत येता आसतना तूं तांकां राख आनी सांबाळ. तूं तांकां तुज्या आसऱ्या खाल दवर म्हूण आमी मागता. ब्रुनेला आनी सावियो गास्पाराचेर तांच्या काजारी जिविताच्या एनिवर्सरीच्या दिसा तुजो भरपूर आशिर्वाद, तांकां बरी सावध भलायकी दी, तांकां फुडार दी, तांकां गरज तितले दी म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी तुका उबारता सोम्या SMB सिस्टम्स क्लाउदिया अल्फोन्सो मागता आपणाच्या पुताच्या काजाराची तयारी भोव बरे भाशेन जावच्या. तशेंच आमी मागता रोजालिन डिसोजा, तिका फावो जाला त्या नव्या घराचें काम सगळें बरे भाशेन जावच्याक आनी सगळे सवस्कायेन तांकां त्या घराची सावी मेळोवंक आनी तांकां त्या घरान भितर सरोंक मेळच्याक. शेन रॉकी कोयलोक एक फावो ती सर्वीस मेळोवच्याक आमी मागता. लॅरिसा रॉड्रिगस मागता तांच्या फॅमिलीन जी आडावट आसा, दुस्पोट आसा ती पयस जावच्याक. बेनेडिक्ट फेर्नांडीसा पासत आमी मागता, तेंचें घर रिडेव्हलपमेंटाक गेलां, 3 वर्सां काम बंद आसलें, आतां परतून तें काम सुरू जालां. तांचो जो बिल्डर आसा ताका तूं हात लाय, ताच्या काळजान आनी मनान उदारपण दी, तांकां फावो त्या वेळार ताणें भाडें दिवच्याक आनी तांच्या पुताच्या काजाराच्या तयारेचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. हें कार्य तूं सुफळाक घाल म्हूण आमी मागता. निकेल फेर्नांडीसाक बरी सावध भलायकी दी, तशेंच ताच्या भावांक आनी भयणांक. आनी ताची सर्व इंतेसांवां पाप सायबा पासत, बिस्प सायबा पासत, पाद्री पासत, धर्मिका पासत, धर्म परगटणारां पासत आमी उबारता सोम्या. हें नवें वर्स बरें जावच्याक, संतोशाचें आनी सुखाचें जावच्याक ह्या आमच्या भयणी पासत आनी तिच्या मागण्याच्या जमतीच्या भावा भयणां पासत आमी मागता. मेरी फेर्नांडीस मागता सोम्या, तांच्या बिल्डरान जें काम घेतलां तें बरे भाशेन करूंक आनी तांच्या कॅन्टिनाच्या धंद्याचेर तुजो आशिर्वाद. पेरपेत मेनीन फेर्नांडीस ही आमची भयण एक नवें घर घेवंक येवजिता आसतना तूं तिका वाट दाखय आनी तुज्या येवजणे प्रकार सगळे जावच्याक तूं निर्मी म्हूण आमी मागता. एंजेलीन मागता तिच्या दुवांच्या रिटा आनी रियाच्या शिकपाचेर तुजो आशिर्वाद, तुजें बेसांव, तांचे सर्विसेचेरय तुजें बेसांव मागता. आनी आयज खेरीतपणी आमी उगडास करता जल्माचो दीस समारंभ आसतना एलेक्सियन बरेट्टोच्या 13व्या बर्थडेचो, लिझांड्रा रिबेल्लो 23वो बर्थडे, ग्लॅडीस ब्रिगॅन्झा तिचो 80 वर्सांचो बर्थडे. आयच्या दिसा तुज्या महिमेक आमी उबारता आसतना तुजी भरपूर कृपा तांच्या जिवितान आमी मागता. हय सोम्या आमचेय कश्ट, कोणाक हार्टाची पिडा आसा, लंग्स अस्कत जाल्यात, स्वास घेवंक जायना, दमाची पिडा आसा, हाडांची पिडा आसा, पूण खेरीतपणी आमी मागता आत्मीक आनी काळजामनाचें बरेपण सोम्या दी. सोम्या जण एकल्याक पुरती भलायकी, तुवें दिल्लो वावर करूंक, तुवें दिल्लो बेस पाळोवंक, तुज्या नांवाची साक्षीदार आनी गोवायकी जावं, तुज्या नांवाची हत्यारां जावच्याक आयच्या दिसा सोम्या तुज्या भोव पवित्र नांवान तूं हात लाय आनी सोडय म्हण आमी मागता. कित्याक तुजें नांव व्हरतें, तूं खालतो जालोय, मरो पर्यंत त्या कुर्सार तूं खालतो जालोय देखून आयज सर नांवा परस व्हरतें नांव तुका दिलेलें आसा. तुज्या नांवान आसा अधिकार, तुज्या नांवान आसा पदवी, तुज्या नांवान आमकां जैत मेवता, देखून तुज्याच नांवान आमी मागता. ह्या आमच्या सर भाव भयणां पासत, हांगासर वावरतल्या पासत रिदिरी राम महाराय शिकिदिरी राम महाराय रिरा रा 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 रिदिरी राम महाराय सिदिरी राम रिवा हरा रा महाराय शिकिदिरी दिदिरी दिदिरी रा 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 रिदिरी रा 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 महाराय सिदिरी रा सोम्या सगळे वायटपण आनी त्या वायटव्याक जेजूच्या रक्तान बांदून तुज्या पांया थळा मस्ती आनी तुजी कृपा आनी काकूत आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान व्हांवून दी म्हूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी परतून मागता.
तशें सोम्या तुका कांयच कठीण न्हय. जी कोण पिडेन कश्टतात वळवळटात जावं ल्हानाची ल्हान पिडा व्हडांतली व्हड पिडा तुका कांयच कठीण न्हय. ह्या सगळ्याचेर तुका अधिकार आनी पदवी आसा. ही पिडा तूं गूण कर. त्या वक्तांचेर सोम्या तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या वक्ता वरवीं तांकां गूण पडों दी म्हणून आमी मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. जी कोण अस्कत आसात उणेपणान भरलेलीं आसात जावं ते उणेपण आत्मीक वा काळजमानाचे कुडीचे तुजे कुरपे वरवीं बरोवन येवं दी म्हण आमी मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. ज्या आमच्या भाव भयणांक तरणाट्यांक तशेंच व्हडांक फुडार ना तांच्या फुडाराची वाट उक्ती कर. तांकां फावो ती सर्वीस तूं दी म्हण आमी मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें म्हटलेलें आसा म्हज्या नांवान तुमी मागात आनी बाप तुमकां दितलो. म्हज्या नांवान तुमी मागात आनी बाप तुमकां दितलो. आनी ह्या वेळार सोम्या आमकां फावो जाता देखून आमी तुका अर्घां दिता आनी तूं दिताय ती कृपा आमी स्विकारता. सोमी जेजू आमकां सोडयता आतां ह्या वेळार आमकां सोडयता. आमच्या आत्म्यान भरता जिवाक बरें करता. आमकां सोडयता तोच सोमी जेजू सोमी जेजू आमकां सोडयता. आतां ह्या वेळार आमकां सोडयता. आमच्या आत्म्यान भरता जिवाक बरें करता. आमकां सोडयता तोच सोमी जेजू आमकां पेकयता. आतां ह्या वेळार आमकां पेकयता. आमच्या आत्म्यान भरता जिवाक बरें करता. आमकां सोडयता तोच सोमी जेजू आमकां पेकयता. आमकां पेकयता तोच सोमी जेजू. आनी ह्या वेळार न्हय सोम्या संवसारी बरेंपण आमी मागता तें पूण तूं आमकां तुजें रास सर्गीचे आनी हेर सगळें आमकां भरपूर फावो करता म्हूण आमी तुका अर्घां दिता. जशे परी तुवें त्या शतपतीक जो भावार्थ पळोवन तुवें म्हटलें उदेंती जावन अस्तमते पर्यंत जायते येतले आनी अब्राम इजाक आनी जाकोबास सांगता सर्गींच्या राजान जेवणाक बसलेले. हे भाग सोम्या तूं आमकां फावो करताय आनी जायत्या हेरांक तूं फावो करताय देखून आमी तुका अर्घां दिता. तुका दिन वाजता तुजी आमी स्तुती गायता. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या देवाक जेजूक आमचे हात उबारुया. आदी फुडें आमी अर्घां दिवया वाखाणुया नमस्कार करुया. तूं म्हजो देव म्हाका पेकयता. तूं म्हजो पेकयना. उतराक धाडून
म्हजी सोडवण केली, तूं म्हजो सडवणदार. तूं म्हजो देव, म्हाका पेकयता, तूं म्हजो पेकयणार. उतराक धाडून म्हजी सोडवण केली, तूं म्हजो सडवणदार. तूं म्हजो देव, म्हाका सोडयताय, तूं म्हजो सडवणदार. उतराक धाडून म्हजी सोडवण केली, तूं म्हजो सडवणदार. आतां आमी ह्या मिसाच्या सुरवातेक मागण्यांत आमी उबारलेली इंतेसांवांक आनी तशेंच अर्गां दिनवासनी परतून आमी किरीतपणी भेटोवन दिता. सोम्या जेजू तुवें बसवणी केलेली आसा की तुजेर विस्वास ठेवतल्यांक तूं सासणाचें जिवीत दितलोय, तूं तांकां नव्यान जिवंत करतलोय. तांचो इबाड तूं जावंक दिवचो नाय, तांकां तूं परो घालचो नाय, पूण तूं तांकां सासणाचें सूख फावो करतलोय. आयज आमी ह्या मिसा वेळार किरीतपणी मागता भावार्थान मेलेल्या ह्या आमच्या भाव भयणां पासून आल्बर्ट फ्लॉरीन मेरी बरेट्टो, डेनिस बरेट्टो म्हयन्याचें मीस, डेनिस आनी स्टेला मोरायस, गिल्बर्ट आनी ग्लोरिया कॅस्टेलिनो, तेरेजा लॉरेन्स रॉबर्ट विक्टर सल्डाना, बेनी पिंटो, गिल्बर्ट आनी एंटनेट वाज, आंद्रेजा डिमेल्लो, सिसिल जॅक्स, सिल्वेस्टर आनी रोजी रॉड्रिक्स, पीटर कार्मेलीन जॉन झेवियर डिसोजा, लॉरेन्स एलेक्स आनी सायमन रॉड्रिक्स, इनोसेंट आंज भुरग्यां पासून, जॉन लिली जिनेट सिक्वेरा, नॅटी रॉड्रिक्स, एलेक्स जॉन लॉरेन्स रॉड्रिक्स, फ्लॉरी दुमिंग डिसोजा, फेलिक्स अँटनी फेर्नांडीस, सेबॅस्टिन पीटर फेर्नांडीस, मेनिन फेर्नांडीस तिसऱ्या वर्साचें मीस, फ्रांसीस अँड्रू रॉड्रिक्स, एग्नेलो थॉमस रॉड्रिक्स, झेवियर थॉमस रॉड्रिक्स, जोझफ एलेक्स फेर्नांडीस, नातालीन जोझफ फेर्नांडीस. तशेंच आमी हे मीस भेटयता ह्या भाव भयणां पासून आनी तांच्या फामिलींत अंतरलेल्यां पासून. फेर्नांडीस फामिलींत जॉन पीटर आनी ताच्या फामिलींत, एग्नेल डिसोजा आनी ताच्या फामिलींत, जॅकी लेबरीन फेर्नांडीस आनी ताच्या फामिलींत, मिस्टर एंड मिसीस जॅक डॅन्टिस आनी तांच्या फामिलींत, मिस्टर एंड मिसीस पीटर रुजाय फेर्नांडीस आनी तांच्या फामिलींत, राजाराम वर्सुला आनी तांच्या फामिलींत, फ्रांसीस फेर्नांडीस आनी ताच्या फामिलींत, सिप्रियन विनी आनी लेनी रिबेल्लो आनी तांच्या फामिलींत, मचाडो फामिलींत, वास फामिलींत,
एंगाडे फॅमिलींत वर्जिनिया डिसोजा आनी तांच्या फॅमिलीन अंतरलेल्या मेंबरां पासत मिंगेल आनी आसुला जेराल आनी तांच्या फॅमिलींत अंतरलेल्या मेंबरां पासत रॉड्रिगस फॅमिलीन अंतरलेल्या मेंबरां पासत परेरा फॅमिलीन अंतरलेल्या मेंबरां पासत तशेंच हे मीस आमी उबारता जी बावार्थी मेल्यांत आनी पुलगोत्रीन आसात तांचे पासत ॲलेन रिबेल्लो, क्लाउदिया आल्फान्सो, मार्सेलिन सल्डाना, मारिया कितेरिया रॉड्रिग्स, मेरी जॅक्स, मेरी फेर्नांडीस आनी बेनेडिक्ट फेर्नांडीस भेटयतात. तुझ्या घरांत आमी आयल्या तुका वखाणी दिवच्या हात वयर उबारून काळी सुकटे करून हात वयर उबारून काळी सुकटे करून बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, गेल्ल्या आयताराक आमी क्रिस्टियनाचो पयलो आयतार समारंभला आनी आयज आमी क्रिस्त येण्याच्या सातोळ्यांत आसां. एक खेरीत वेळ आमकां सगल्यांक आमची आत्मीक तयारी करूंक आनी खेरीत भाशेन प्रितीच्या भाव भयणो आयज एक व्हड दीस आमकां सगल्यांक, कित्याक आयज आमी सांत फ्रांसीस शावेराची दोबाची परब समारंभता. एक व्हड परब आमकां सगल्यांक, कित्याक हो एक व्हड सांत, एक व्हड भाग आमकां गोंयच्या लोकांक. प्रितीच्या भाव भयणो, आयज जेन्ना हे मिसाचे भेट आमी समारंभता, खेरीत भाशेन आमच्याच जिविताचेर आमी नियाळ करुया. आमच्या जिवितांत जे फावटी आमी चुकल्या, जे चुकी आमी आदारल्या, तांची दूख आमी धरुया आनी आमच्या सर्गेच्या बापाचे बोगसणे मागतना सगळीं सांगातान हांव पातकी हें मागणें म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागियून सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर तुजी पोरचेची, क्रिस्ता काकूत कर तुजी पोरचेची. आमी सगळे पातकी चिंतनान उतरान करण्या, सोम्या काकूत कर तुजी पोरचेची. प्रार्थुया. बापा,
उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक वाग्यून फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं दिसान दिसाच्या लोकांक तुज्या पवित्र सोबेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचें ताणें आमची काळजां लासून आनी ताचेर बावार दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगू आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. इजियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान थोड्या काळान लेबनान सुफळ जावंक पावचो ना दिसता आनी सुफळ गांव एक झाडांचो मळो जावंक पावचो ना काय. त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतलीं आनी काळोखांतलीं भायर सरून कुड्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्परा सोबें अदीक संतोशतलो. सगल्याहून व्हड दुर्बोलती इस्रायेलांत पवित्र म्हूण वन दितात ताचे सोबें कुशलकायेचे उल्हास सुट्टली. कित्याक जुलूमदारांचो नाश जातलो आनी खेबेळां करपी नोपीत जातलीं आनी वायट करून तयार आसलोल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार कोत्तात तीं आनी दारवंट्या लागीं बसून नीत करूंक वेतात ताका फास घालतात तीं आनी आडगां सांगून नीत मनशाचो खटलो भायर उडयतात तीं. अशें आसता सर्वेस्पर जाकोबाच्या घराण्याचो देव अब्रामाचो सोडवणदार म्हणटा, आतां आनीक जाकोबाक लॉज भोगची ना, ताचें तोंड होलडुळें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित्र म्हूण वन दितात ताचें नांव तीं वाखाणटलीं आनी इस्रायेलाच्या देवाचे भिरांतीन तीं चलतलीं. तेन्ना वांकडे तिकडे वाटेन चलतात तीं जानवायाच्या मार्गार चलूंक लागतलीं आनी गुणगुणटल्यांक शिकवण मेळटली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची घटसाण चाकूंक भोगूंक ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. तीर राव, कालीज घोट कर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब.
सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. पळे आमचो स्वामी आपलें बळ दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडटलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू फुडें वेताना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान अशी बोब मारीत आयले, दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर. आनी तो घरा पावतोच ते कुड्डे ताचे सोरशीं आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी स्वत मानतात. ताणें म्हणलें, होय सायबा. तेन्ना ताणें तांच्या दोळ्यांक हात लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या भावार्था परमणी तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां अशें सांगलें, खबरदार, हें कोणाकूच गमू नाकात. पूण ते गेले आनी त्या आख्ख्या गांवांत ताणें तांचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रतीच्या बाबा भयणीनो, सुरवातेच्या उतरांनी हांवें तुमकां कळीत केलां आमी क्रिस्त येण्याच्या सातोळ्यांत भितर सरल्यांत. आनी बराबर आयज आमी बागेवंत फ्रांसीस शावेराची ही परब समोरमतां. तर म्हजो हो सुपुर्लो नियाळ सुरू करचे आदीं एक सुपुर्ली काणी हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. एके फावटी खंय एक बापूय आपल्या धाकट्या भुरग्याक घेवन चेड्याक घेवन एका रानांत खासाक गेल्लो फॉर हंटींग. सदांच जायते फावटी ते वेताले, तो रस्तो ते बरे भाशेन जाणत आसले. आनी जायते फावटी गेल्ल्या फावटी जायतें बरेंपण जायती खास तांकां मेवताली आनी घेवन ते घरा येताले. पूण एके दिसा खंय अशें घडटा की जेन्ना ते कासाक वेतात, वेन दे गो फॉर हंटींग, कांयच तांकां मेळना. सदांचेच रस्त्यार ते वेतात, सदांचेच जाग्यार ते बसतात, पूण कांयच तांकां मेळना. आनी असल्या वेळार निराशी जावन खंय हो बापूय जोडी मोडी पळयता आनी आपल्या भुरग्याक एक रस्तो दाखोवन अशें म्हणटा, पुता म्हज्या, आयज आमी ह्या रस्त्यार वचूया, हे वाटेन आमी वचूया. पूण जेन्ना हो सुपुर्लो भुरगो ती नवी वाट पळयता, सगळोच तो भियेता आनी तो बापायक म्हणटा, डॅडी, आमी सदांच ह्याच रस्त्यान वेताले, हो रस्तो आमी केन्नाच धरूंक ना आनी म्हाका ह्या रस्त्यार वचूंक भिरांत दिसता. कित्याक आमकां कितें मेवतलें तें म्हाका खबर ना. ह्या वेळार बापूय त्या भुरग्याक सांगता, पुता म्हज्या, हो रस्तो तुका खंय साकून दिश्टी पडटा. आनी तेन्ना हो चेडो आपल्या बापूयक परतीपाळ करीत म्हणटा, डॅडी, हो तो वड आसा थंयसर पासून म्हाका हो रस्तो दिश्टी पडटा. ताच्या उपरांत सगळोच काळोख आनी रान दिसता, म्हाका भिरांत दिसता. आनी असल्या वेळार बापूय आपल्या पुताचो हात आपल्या हातीन धरता आनी ताका म्हणटा, पुता म्हज्या, म्हाकाय हो रस्तो फकत त्या वडा पासून दिश्टी पडटा. ताच्या मुखार म्हाका कांयच दिश्टी पडना. पूण म्हाका खात्री आसा, भावार्थ आसा की जेन्ना आमी त्या वडाशी पावतल्यात म्हाका फुडलो रस्तोय दिश्टी पडटलो. तुज्या भाव भयणो, हीच गोत जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताची. आमी सगलीं ह्या जिवितान चलतना ह्या भावार्थाच्या रस्त्यार आमी चलता. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितांत असल्यो घडीतां येतात, असल्यो घडयो येतात जेन्ना आमकां फुडें कितें आसा तें आमकां दिश्टी पडना.
आमचो फुडार आमकां सारको दिश्टी पडना. रस्तो काबार जालो कांयसो दिसता आनी आमी भियेतात, घाबरतात. आनी जायते फावटी हो भावार्थाचो रस्तो चलूंक आमी फाटीं सरतात. तर आयची वाचपां तुज्या भावा भयणो आमकां भावार्थान आमचो भावार्थाचो रस्तो चलूंक एक खेरीत उलो करता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर जाची परब आमी आयज समोर उमतां ताच्याय जिवितांत अशेंच घडलें. एक व्हड मनीस तो गिरेस्त फामिलीन जल्मल्लो. नावारा ह्या पोलाशीन तो रावतालो. आपली फुडाराची वाट तो सारको जाणा आसलो. आपलो फुडार कसलो जातलो तो ताणें सारको पळयल्लो. सगळें ताचें सेट आसलेलें. पूण जेन्ना सेंट इग्नेशियस ऑफ लॉयला तुज्या जिवितांत भितर सरता तुज्या भावा भयणो असलोच एक नवो रस्तो तो दाखयता. ताची उतरां: वॉट डज इट प्रॉफिट अ मॅन इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड बट फॉरफिट्स हिज ओन सोल. कित्याक उपकारत जर एक मनीस आख्खो संवसार जिखून घेयत पूण आपलो आत्मो ओगडायत. हीं उतरां तुज्या भावा भयणो भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या काळजांत रिगली. आनी हेच उतरां वरवीं ताणें आपल्या जिवितांत एक नवो रस्तो पळयलो. पूण हो नवो रस्तो ताका खंय वेतलो, कितें ताका मेवतलें, कसलो ताचो फुडार जातलो हाचे विशीं कांयच म्हायती ताका नासली. इन फॅक्ट वी कॅन से सेंट फ्रांसीस झेवियर टूक अ लीप ऑफ फेथ. फुडार कितें आसतलो तें नकळो जावन तरूय आसतना देवाचो उलो जेन्ना ताणें आपल्या जिवितांत आयकलो, आपलें सगळें घरदार सोडून, आपली व्हड पोलाय सोडून, आपली गिरेस्तकाय सोडून ह्या अनवळखी रस्त्यार तो चलूंक लागलो. आनी हो रस्तो तुज्या भावा भयणो आमी जाणात खंयसर ताका घेवन गेलो. खंयच्या खंयच्या गांवांनी तो भोंवलो, कसलो वावर ताणें केलो. आनी ह्याच कारणाक लागून आयज तो भाग्यवंत म्हूण पाचारता. देवाच्या राज्यांत एक व्हड मान फावो ताका जाता. तुज्या भावा भयणो आयज खरीत भाशेन जेन्ना आमी ह्या सांताची परब समोर उमतां, आमचो सायब म्हूण आमी ताका पाचारता, तेन्ना आमकां सगल्यांक तो एक खेरीत नमुणो. ताचेच भाशेन आमचेय जिविताची वाट चलूंक आमकां सगल्यांक एक खेरीत उलो. आनी खेरीत भाशेन जेन्ना आमी क्रिस्त येण्याच्या ह्या सातोड्यांत भितर सरल्यांत तुज्या भावा भयणीनो, हो वेळ जावन आसा आमचे तयारेचो. जेन्ना आमच्या फामिलींत कोणाचेंय काजार आसा वो म्हाकाय कोणाकूच काजाराक आपोवणें आसा, तेन्ना आमी जाणां कशे भाशेन आमी तयारी करतात ती. कसलो रोप आमी आंगोस्त्र आमी न्हेसचें आसलें पयलेंच आमी तयारी करता. घेवंक जाय जाल्यार नवें आमी घेता. कसलो गिफ्ट आमी घेवंक जाय तो ताचे विशीं आमी चिंतता. आनी जायत्यो असल्यो तयारी तुज्या भावा भयणो आमी करता. तेच भाशेन आयज जेन्ना क्रिस्त येण्याच्या ह्या काळांत आमी आसा, एके भाशेन आमचेच काळजा मनाची तयारी करूंक आमकां सगल्यांक एक खेरीत उरो. जरूय नातालांचो हे परबेचो आनंद, खुशालकाय जरी आमी आमच्या जिवितांत अनुभवूंक सोदता जाल्यार पयले सुवातेर आमचे जिविताची तयारी बरे भाशेन जावची गरज. जावं जायते जाणां जेन्ना क्रिस्त येण्याचो काळ येता, डिसेंबराचो म्हयनो सुरू जाता, जायती तयारी आमची चालू जाता. घोडये घराचें डेकोरेशन, घोडये आमचो गोठो तयार करूंक जाय. नातालाच्या परबेक कसल्यो डिशीज करच्यो, कसलें जेवण करचें हाचे विशीं आमी चिंता. कशे तरेन नातालांची परब समोर उमची हाचे विशीं आमी चिंता. पूण तुज्या भावा भयणो ही सगळी जावन आसा भायली तयारी. Alexander Pope आमकां सांगता, what does it profit for us if Christ is reborn in thousands of cribs all over the world but is not born in my own heart. कसलो लाभ मोगाच्या भावा भयणो जर जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांतल्या हजारांनी गोट्यांत जल्मता पूण म्हज्याच काळजांत ताचो जल्म जायना जाल्यार तुज्या भावा भयणो जरूय भायली तयारी आमी इतले बरे भाशेन करता जाल्यार आमची आर्थीक आमची भितरली तयारी बीन आमची स्पिरिच्युअल प्रेपरेशन बरे भाशेन जावची गरज. बरे भाशेन जाता ते भाशेन एक बरो कुमसार करची गरज. जाता ते भाशेन घरांत मागण्यांत वेळ सारची गरज. जाता ते भाशेन एकामेका सोबें मोगान एकवटान रावची गरज. आनी तेन्नाच की आमी म्हणूंक शकता की हय जेजू क्रिस्ताक म्हज्या काळजांत घेवंक हांव तयार आसा. एक बरवासो तुज्या भावा भयणो की जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांत आमकां पासत येता.
पयल्या वाचपांत आमकां बागेंत इजायास प्रवादाच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा कशे परी इजायास प्रवाद एके भाशेन लोकांक एक बरवासो दिता. किंग हेजेकिया हो एक पाच्य आसलो आनी जायते वांकडे तिकडे वायट नेम तो लोकांक घडटा आनी एके भाशेन लोकांची मनां तो पिसायता. जेजू देवाचेर जो तांचो बावाट आसलो तो उणो जायत वेता आनी आसिरिया ह्या व्हड शाराचेर झूज करूंक तो इजिप्ताच्या पादशा लागीं संबंद घडटा, एक कंत्राट घडटा. जेन्ना तो बरे भाशेन जाणा आसलो इस्रायलाच्या पयल्या जेन्ना झूज तांचेर आयले, जेन्ना वायट तांचेर आयले, देव सदांच तांच्या सांगाता आसलो. पूण आयज देवाचो सांगात सोडून तो एका पलक्या राजा लागीं संबंद कंत्राट घडटा. तुज्या भावा भयणो, असल्या वेळार प्रवादी इजायास तांकां बरवासो दिता की एक आमचो सर्वंडार येतलो जो आमकां आमचो न्याय करतलो, जो आमकां ह्या गुलामपणांतली सोडयतलो. जे जुलूम आयज आमी भोगता ते सगळे वेतले, खुशालकाय आमच्या जिवितांत येतली, भरपूर खुशाल आमी आसतलीं. तुज्या भाव भयणो, जर हीच खुशालकाय आमी आमच्या जिवितांत अनुभवूंक सोदता जाल्यार ह्याच सोडवणदाराक आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत येवकार दिवंक आमकां गरज. आनी हें घडटलें जाल्यार ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमची तयारी बरे भाशेन जावची गरज. तर प्रतीच्या भाव भयणो, आयज ह्या मिसाच्या बलिदान वांटो घेतना खरीत भाशेन देवाची कृपा आदार आमकां मागुया. आमच्या जिविताची तयारी आमी बरे भाशेन करूंक, जेजू क्रिस्ताक आमच्या काळजांत एक गोठो तयार करूंक. तर हीच मागणी, हीच इतिहासां मनांत धरून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवी सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा, सर मनशाच्या तारका आमा मनशां पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक हाडूंक बागेंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खर्चिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बराबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालेन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काली आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतेचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोचलाय. पातकांतली आमकां सुडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो.
आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मोरोन सोंसलें आनी मोरनाचेर जोयत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणीं तुजी खोशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थाळ्यान आमी सगळीं गायता. सर्वेस्पराचे नावे येता हाता सय सारकी तुका सय 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 सारकी तुका सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस्ट मोरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कलराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोठुया. सोम्याची तुझे मोरो आमी समरपता. तुझे पुनर्जीवन पो आमी परगोटा. तुझ्या येण्या सोम्याची आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची खाल्स आमी तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमाम सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, ऑजवल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. आमाम सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमाम सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती भाग्योन दर दुतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सोडवडणाराची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकलोलें प्रार्थन सगळीं आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशेन उतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचेय सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ही शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतेली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव आमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोट सरूंक म्हाका केदींच निर्मूळ नाकाय. आमेन.
सर्गी तुझे शिवासो तू राय तुका सोहरको तर कोई आयलाय तू देवो निर्कोळ पत्या पासो प्रार्थूया. प्रितेच्या बापा, भाग्यवंत फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतल्या ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याही काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी विभक्त आमचे मोदें उपजय आनी आमी सगलीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत बांदून विस्वाशी वावराड्यांक तुवें बासायलाय तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पवित्र देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. शिकी आमी फादर ट्रेवर परेराक काळजांत दोन दे बरें करूं म्हणटा. आयज फादरीन आमकां बूध दिल्या की ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळाची आमी तयारी करता आसतना जेजू आमच्या काळजांत जल्मोंक जाय आनी देखून सान फ्रांसीस सावेर आमचे पासत मागणें करून आसा. तांच्या मागण्या वरवीं हें आमकां फावो जातलें आनी आयज फादर ट्रेवरान आपल्या मुण्यार्पणा वरवीं आमकां सर्गीचें काण फावो केलां. तर आमी ताळयो पेटोवन देवा घरका दिता आसतना फादर ट्रेवर काळजांत आमकां तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी सदांच तुमचे पासत तुमचे माय पासत फॅमिली पासत मागतले. थँक्यू फादर. San Francis Sapera Uting tus wadaila tara Bobola dik tu wadara Amcha gawan amcha gara Amcha San Francis Sapera Uting tus wadaila tara Bobola dik tu wadara आमच्या गावान आमच्या घरा माय बाप करता सोडून आयलोय खरो बाबा आमकां हाडलोय कश्टोन काम्योन पोहरगोन गेलोय आमचे मोदे सोहरोन मेलोय आमच्या सान फ्रांसीस सावेरा Utin tus wadaila tara Bobola dik tu wadara Amcha gawan amcha gara Amcha San Francis Sapera Utin tus wadaila tara Bobola dik tu wadara Amcha gawan तर मगाळ बाबडानो आयच्या दिसा तुमकां सगळ्यांक सान फ्रांसीस जावेराच्या दबाजीक परबेच्या दिसा हांव परबी दितां. जो बावार्थ सान फ्रांसीस सावेर परगटोवंक आनी विस्तारोवंक वावरलो तोच बावार्थ आमचे जण एकले सोबे आसूं. त्या बावार्थान आमी थीर रावया मगाळ बाबडा त्या शतपती भाशेन त्या बावार्थान आमी चडोया आनी वाडोया. तशेंच नातालाच्या फेस्ताचे कृपा आनी खुशालकाय हांव तुमचे पासत मागता. ह्या वर्सा देवान आमकां सगळें उक्तें करून दिलां. आमची मिसां आदले भाशेन सुरू जाल्यात. थोड्या मापान आमचे मागण्याची जमोती सुरू जाल्या
सगळें आमकां आतां फावो जाता. तर एक नवी सुरवात देवान आमचे सगळें घडून हाडल्या. त्याच वाटेन आतां आमी फुडें सरुया आनी जेजू आमकां दाखयता त्या वाटेन ताच्या गवळीकपणा काल आमी चलोया. हालेलुया. आयज सरकार आसलेले सगळे सांत आनी भाग्यवंत संतोसतात, कित्याक सान फ्रांसीस सावेर जावन आसा व्हड पात्रोन आमकां जण एकल्या देखून ताच्या मागण्या वरवीं आमकां व्हड करपाक फावो जाता. देखून आमी ह्या सांता भाग्यवंत सांगाता संतोसोया आनी गावया. अल्ला बारे अल्ला बारे अल्ला बारे मी सेनोर. ताळयो पेटोवन अल्लाह बारे अल्ला बारे अल्ला बारे या मी सेनोर. अल्लाह बारे अल्ला बारे अल्ला बारे या मी सेनोर. सुवाव दिश्टी पडली सुबोन जाल्ली परसा सगोट करताली स्तुती महिमा. आज पडवे हजारांनी सांभोगता सर्गा वेली सगळी करताली स्तुती महिमा. अल्ला बारे अल्लाह बारे अल्ला बारे अल्ला बारे या मी सेनोर. अल्लाह बारे अल्ला बारे अल्ला बारे या मी सेनोर. ताचे सारको ताचे सारको हो दुसरो देव कोण ना, कोणच ना कोणच ना. ताचे सारको हो दुसरो देव कोण ना, कोणच ना कोणच ना. ताचे भाशेन ताचे भाशेन कोणाच्या पाकरीना आमच्या सोम्या देवा भाशेन. ताचे भाशेन कोणाच्या पाकरीना आमच्या सोम्या देवा भाशेन. ताळयो पेटोवन अशे पांय घेवन नाही हात्यारांनी पूण पवित्र आत्म्याच्या बोळान. अशे पांय घेवन नाही हात्यारांनी पूण पवित्र आत्म्याच्या बोळान. आनी सर दोंगर कुशीन जातोले, आनी सर दोंगर कुशीन जातोले, आनी सर दोंगर कुशीन जातोले पवित्र आत्म्याच्या बोळान. आनी सर दोंगर कुशीन जातोले, आनी सर दोंगर कुशीन जातोले, आनी सर दोंगर कुशीन जातोले पवित्र आत्म्याच्या बोळान. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया हालेलुया. वय मगाळ बाबणानो सर दोंगर आतां कुशीन जातले पवित्र आत्म्याच्या बोळान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आनी सावकास आमी हांगासर पयल्या शुक्राराच्या मागण्या आमी सुरू करतल्या. पूण जण एकल्यान वॅक्सीन घेवंक जाय, कित्याक हांगासर लोक बरोंक जाय जाल्यार जण एकल्यान वॅक्सीन घेवपाची गरज आसा. पूण मगाळ बाबनो जानेवारीच्या म्हयन्यान आमचे पयल्या शुक्राराचे मागणें जावचें ना. दर एका वर्सा भशेन आमी नातालाच्या फेस्ताच्या नादार आसता. तर सगळो कुसवार बी सगळो खावन जाल्या उपरांत आमी येता, तुमी जाणात. देखून जानेवारीच्या म्हयन्याचे पयले शुक्राराचे मागणें हांगासर जावचें ना. आमी फेब्रुवारीच्या मागण्यान सांगाता मेळोया. घडये हांगासर आमी थोड्या लोकांक आपोवन हांगासर मीस आनी मागणें जातले आनी उरलेले आनी आपआपल्या फिरगजेनी मिसाक आनी वराक हाजीर जावंक जाय. देव बरें करूं. जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सगळे आसूं. हालेलुया. सुवावांक दिश्टी पडली सोडवून जाल्ली परसा सगोट करताली स्तुती महिमा. आज पडवे हजारांनी सांभोगता सर्गा वेली सगळी करताली स्तुती महिमा. अल्लाह बारे अल्ला बारे अल्ला बारे आमी सेनोर. अल्ला बारे अल्ला बारे अल्ला बारे आमी सेनोर. हालेलुया.
हॅपी क्रिसमस हॅपी न्यू इयर